बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसू. तुमचे सवे आसो. मुगळा भवानो आणि भयणीनो, एक बापय कुटुंबांत पडद्या पाटी नटन करचो एकलो पात्रधारी जावन आसा. कुटुंबाच्या आल्बमांत तो ॲबसेंट तरी कुटुंबाक पोसच्या खातीर वावर करच्या जाग्यार तो एवर प्रेझेंट. वय मोगाच्या न्हू, आयची देवस्तुती आमकां बापयच्या मीत मेर नातलेल्या मोगा विशयांत शिकयता. आपल्या बापय दाविदाक जिवेशी मारूंक भायर सरलेल्या अबशालोमाच्या मरणाची खबर आयकताच कशें दावीद राय कळवळटा आनी भोव दुखिस्त जाता म्हणले विशयांत आयच्या पयल्या वचपांत उल्लेख केला. तशेंच शुभ वार्तामानांत जाहीर म्हणलो अधिकारी मरणाच्या तडयेर आसच्या आपल्या दुवे खातीर जेजूच्या पांयाक पडोवन परतचे ते सन्निवेश आमकां पळोवंक मेळटा. कितलो मोग आमचो बापय आमकां दाखयता. जर आमचो संवसारी बापय आमकां इतलो मोग दाखयता तर आमचो सर्गीचो बापय आमकां कितलो मोग दाखयनात. तर मोगाच्या न्हू, ह्या संवसारांत जियेतना आपल्या आवय बापयक मान दिवन बऱ्यान पळोवन सर्गींच्या त्या बापाची मोगाळ भुरगीं जावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. तर ह्या येवकरिस्तान फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोबा घेवन सदांच देवकान करी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुझे भजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवो चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचो. अबशालोम अवचित दाविदाच्या सेवकांक मेळ्ळो. तो एका कचराचेर सवार करतालो आनी कसर एक व्हड शिंदोर रुखा पोंदल्यान वेताना ताच्या माथ्याचे दाट केस रुखाच्या फांट्याक शिरकाले. कसर ताचे पोंदल्यान धांवलो आनी तो आकाश आनी पृथ्वे मदें उमकळ्ळो. कोणे एकल्यान हे पळयलें आनी जोवाबाक सांगलें, अबशालोम एका शिंदूर रुखाक उमकळून आसलेलो हांवें पळयलो. जोवाबान आपल्या हातांत 3 भाले घेतले आनी अबशालोम रुखार जी वस्तू उमकळून आसतना ताणें ती ताच्या काळजाक तोपले. दावीद 2 दरवाट्यां मदें बसून आसलो. पारेगार पागाराक दरवाट्याचे माळयेर सोडलो
ताणें भोंवतणी नदर घाली तेन्ना एकलोच येतल्या एका मनशाक ताणें देखलो. पारेकारान रायाक उलो केलो आनी ताका हे सांगलें. रायान म्हणलें, तूं एकलोच आसा तर तो बरी खबर हाडून येता. रायान म्हणलें, बगलेक वच आनी हांगा उबो राव. तो बगलेक वचून थंय उबो रावलो. तेन्ना कुशीक आयलो आनी ताणें म्हणलें, राया, म्हज्या धन्याक एक बरी खबर. आयच्या दिसा सर्वेस्परान तुजे विरोध उठलेल्या सगळ्यांच्या हातांतलो तुका निवारून तुजो पक्ष घेतला. पूण रायान कुशिताक विचारलें, तरणाटो अबशालोम सुरक्षीत आसा? कुशितान जाप दिली, राया, म्हज्या धन्याच्या दुस्मानांक आनी तुका वायट करूंक येवचितात त्या सगळ्यांक त्या तरणाट्याची गत फावो जावं. दावीद सगळोच कलकल्लो. तो दारवाट्या वयल्या कुडाक गेलो आनी रडलो. आनी वेता आसतना ताणें म्हणलें, म्हज्या पुता अबशालोमा, म्हज्या पुता अबशालोमा, तुजे बदला हांव मेल्लो जाल्यार बरें जातें. अबशालोमा, म्हज्या पुता. राय अबशालोमा पासत रडटा आनी विळाप करता म्हूण जोवाबाक खबर मेळ्ळी. अशें जैतासो तो दीस सगळ्या सैनाक दुखाचो दीस जावंक पावलो. कित्याक राय आपल्या पुताक लागून दुखान भरला म्हूण सैनिकांनी त्या दिसा आयकलें. झुजांत पळोवन धांवल्या उपरांत आपलें तोंड दाखोवंक लजतल्या मनशा भाशेन सैनीक त्या दिसा सोर्या शहरांत भितर सरले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनाथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारता. तुज्या सेवकाचे काळीज संतोश बरेत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता नैवे. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. तूं देवा दुलोब आनी कानवाळो, तुका उलो मारतल्या थंय दयामयेन भरलोलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा. म्हजे खालते विनवणेक जाप दी. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. Alleluia, gavia, somnia hăsia, tacia povintava, umble osaria. Alleluia, gavia, somnia hăsia, tacia povintava, umble osaria. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. Alleluia, gavia, somnia hăsia, tacia povintava, umble osaria. Alleluia, gavia, somnia hăsia, tacia povintava, umble osaria. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू परत्यान मसव्या सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हड एक लोकांचो मोताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीर सासतना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकलो जायर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परतून म्हणा उरलो, म्हजी धूव मरणाचे तणीर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी मांसतली. जेजू ताचे सांगता बायसन गेलो. लोकांचो व्हड जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडचितालो. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली.
साबार वैजांच्या हातांक पडून ती कश्टाल्ली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदांक करचिल्लें. तरी कांय पुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली. तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जमयांत रिगोणू ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तर आपडीन जाल्यार आपूण बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवां जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीक फाटीं परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हूण विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणें तेणें पळयतालो. तेदवां आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपवण ताचे मुखार आयली आनी पांयां सर पडली. हें सगळें सत आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांग लागली. तोवळ जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, समाधानान वच आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनागोग अधिकाराच्या घरांत हांव जण येवन सांगी लागले, तुज्या धुवेन प्राण केलो आनी मेस्त्रीक दोसचो कित्याक. पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सै. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकी आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतच जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरूंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले. पूण ताणें तांकां सगळ्यांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिता खुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोव चड विजमीत जालीं. पूण कोणाकच ही खबर कळय नये म्हूण ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दिजय म्हूण ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें वाकानी तुका क्रिस्ता. आयच्या शुभ वर्तेक बायबलाच्या अध्ययनांत एक विशेष नांव आसा, ताका सँडवीच म्हणटात. सँडवीच तो आमी जाणाव, 2 ब्रेडां मदें कितें आलो पालो इल्लोसो घालून घे आनी मागीर आमी खाताव. सँडवीच म्हळ्यार हांगा आयच्या शुभ वर्तेंत त्या जाहीर अधिकारी ताच्या दुवेक गूण करच्या विशयांत सुरू जाता आनी ताच्या मोदें जेजू चलोवन वेता आसतनाच ती रक्तस्रावान आसली स्त्री कशी गूण जाली म्हणून मार्क आंतू एक गडीत मोदें कुडसिता. ताच्या उपरांत परत्यान जाहिरा विशयांत ताच्या दुवेक ताणें कशें जिवंत उठयलें म्हणल्या विशयांत आमी आयकता. ह्या वेळा भाव भयणीनो, त्या रक्तस्रावांत आसलेल्या स्त्रियेक जेजून गूण केल्ल्या त्या गडितात हांव एक 3 संगती हांव सांगता. 3 संगती आनी हांवें हांगा सांगचो उद्देश, तुमी हें वैनयंगी म्हणून इल्लेशें अजाप पावून हे आतुरायेचे विशयी तुमकां केदाळाय वेळ मेळटना एक चडीत इल्लोसो नियाळ करूंक प्रयत्न करचो. पयलें जावन हाची शुभ वार्ता म्हणटा, त्या स्त्रियेन रक्तस्रावान आसलेल्या स्त्रियेन 12 वर्सां ती कश्टाल्ली, साबार वैजांच्या हातांक पडून ती कश्टाल्ली आनी आपणें आसलें सक्कट तिणें वखदांक करचिल्लें. अंतू आतां कितें घडलां गी म्हळ्यार, साबार वैजां लागीं गेल्या, वखदांक तिणें धाराळ करचिलां. 12 वर्सां तावन ती कश्टून आसा रक्तस्रावांत,
पूण तिका सारको वैज या डॉक्टर मेळूंक ना. आमी तशींच न्ही गे. डॉक्टर 100 आसात पूण आमी आमकां गरज आशिल्ल्या डॉक्टराक मात्र सोदून वेता. कित्याक आमकां धैर्य आसा हो डॉक्टर आमकां गूण करूंक शकता म्हणून. देखून वाटेर मेळिल्ल्या पुराय डॉक्टर लागी आमी वचना. देखून ही रक्तस्रावान आशिल्ली स्त्री तिने जायतो प्रयत्न केला पूण तिका सारको डॉक्टर मेळूंक ना, वैज मेळूंक ना. आनी आमकां जिणेंत सगळ्यांच्या की व्हरतो डॉक्टर वैज जेजूच. जेजून इच्छा दाखयल्या शिवाय आमकां भलायकेनी कितेंय मेळना. देखून जेजू थंय आमच्या डॉक्टराक सोदया पयलें. दुसऱ्यान त्या स्त्रीयेन जेजूक आपडलें. आमी चड करून चिंताव तिणें जेजूक आपडलें म्हणून. तिणें जेजूचे आंग वस्तर मात्र आपडलें. म्हज्या आंगाक अशें आपडटना म्हाका कळटा, आंगाक कोणें आपडलें म्हणटना म्हाका कळना. कित्याक आंग वस्त्राक जीव ना. पूण तिचो भावार्थ तितलो गटगी आंग वस्त्राक आपडलें. आनी त्या वेळार कितें जेजू म्हणटा, म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो. पूण ताच्या की पयलें जेजू तावन सकत भायर गेली म्हूण ताका कळ्ळें. जेजू तावन सकत खाली जावंक ना, जेजू तावन सकत भायर गेली. खाली जावंक ना. थोड्यांनी अशें चिंते आसा खाली जाली म्हूण, ताचें थंय कितें उणें जालें ना. आमी दिल्ल्या तितलें देव आमकां भरता. पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां बरो दाखलो आसा एलिशाचो. थंय बरणी ताची कित्याक त्या विधवेची बरणी सुकोवंक ना, भरून 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 येता. हांव एक याजक, हांव हांगा येवकरिस्त संभ्रमता. तुमी तुमचे याजक म्हूण पाळतात. आमच्या हर एक दिसाच्या आमच्या चटवटिकेनी आमी एक बेसांव दिता. तुमी कितल्या जाणांक येदोळ घरा आमोरी तेर्स करता आसतना कितल्या जाणांक बेसांव दिलां आसतलें. 100 फावटी न्ही 1000 फावटी तुमी बेसांव दिलां. बेसांव दिवन दिवन तुमचे हात वळल्या जावंक पुरो, तुमची सकत वळल्या, सकत वळना, हात वळल्यात जावंक पुरो. देवाच्या सक्तेक मीत ना. देवाची सकत भरपूर भरपूर भरून केदाळाय वमता. देखून जेजूक कळ्ळें, ताचे हांव सकत भायर गेली, खाली जाली न्ही. देखून केन्नाय आमी केन्ना बेसांव दिता. देवाची सकत ह्या खंयच्याय नमुन्यार आमी लोकांक दिता, ती खाली जायना, भरून 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 येता सडीत मापान. तिसरो विशय, आमचे लागीं कितेंय सोडून घडटा जाल्यार हाका कारण आसा. जेजू विचारता, म्हाका कोणें हात लायलो. आनी त्या वेळार शिस म्हणटात, तूं म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण विचारताय. कित्याक लोकांची कितें जमो तितलो व्हड आसलो. लोक ताच्या शिसांनी उलटी जाप दिली. जेजू एक सवाल करता, म्हाका कोणें आपडलो म्हूण. जेजून तांच्या मेस्त्रीन विचारलें म्हूण तक्षणा कोणें आपडलें म्हूण लोकां मदें सोदच्या बदलाक शीस जेजूकूच उलटी जाप दितात. इतले जाण तुज्या आंगार पडते आसात आनी तूं विचारताय कोणें म्हाका आपडलो. ती जाप न्ही. आनी हाका लागून जेजूच तूं सोदूंक पडलो. पळया विपर्यास. जेजूचे शीस आसचे ताका कुमो करूं. कुमो करच्या बदलाक तेच ताचेर पातयेनात, तेच उलटी जाप दितात. आमचे थंय बरेपण घडचें जायते फावटी चुकता. हाका लागून आमीच पयले याजक भावार्थांत कितेंय सांगती आमच्या मदें एक असर हें घडलें, आमी म्हणटा हें कितें की सायकोलॉजिकल जावंक पुरो. लोक कोण म्हणटा हांव गूण जाली. ते 100 फावटी तुकाच ऑटो सजेशन 100 फावटी तूं गूण जालो म्हणटा आसतना जाताय तूं आपोवेन्स म्हणून. आमीच पातयेना. आमीच जेजूक उलटे सवाल करता. इतलो लोक तुका आपडते आसा. आनी हाका लागून जेजूच सोदूंक लागलो. आज आमी जेजूचे शिस, ताच्या तर्फेन काम करया, ताच्या विरोध न्हय.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर देव मानून घेव. सर्वेस्परा, आमी तुजी साकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय. हे आमी मागता आमच्या सोमिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे ही सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या बावार्थान ताचें पुर्ण जिवंतपण परगडता, थीर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगूट परगटुया. तुझ्या क्रूसाई पूर्ण जीवन पोरावं. तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदोवन मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मोरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुजे ती सोपती, भगिवन दंडुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यासचे हे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शाणत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुजे भितर भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत सुभलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Buddha
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्वनेच्या या जेवणान तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. या तुझ्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर वरूं आनी वाडत वचूं हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सौवे आसूं. तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.